नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. सावड्ड्या कोसळिल्ल्या पुला भोवतणची सोद मोहीम सध्या गुटलायली. क्लेम आयल्यारूच सोद मोहीम चालू. 3 बॉडी लागल्यो हाताक. आत्महत्या केल्ल्याची बॉडी मेळ्ळी. हॉटेल्स, ट्रान्सपोर्ट, एंटरटेनमेंट वाठाराक थारलेले जीएसटीचे दर आनी स्लॅब डिक्लेअर. लक्झरी हॉटेलां, कसिनो 28% स्लॅबात. शिक्षण, आरोग्याक जीएसटी ना. ट्रान्सपोर्ट 5%. राज्यसभा खासदारकीक बीजेपीत पावसाळे काडिल्लोच उमेदवार घालचो. कांय आमदारांनी सीएमाक केले स्पश्ट. कॅन्डिडेट बीजेपी इम्पोर्ट करता म्हणून बोवाळ पडिल्ल्यान सादूरकाय. गँगस्टर विनायक कारबोटकराच्या सडा सबजेलीत खुनाच्या केशीत क्रायम ब्रांचीन 3 अंडर ट्रायला घेतले कस्टडीत. जेलीचो स्टाफूय स्कॅनराक घाला. चौकशे उपरांत रोल क्लियर. सत्तरीत पाली 1500 विचित्र रोगान मरतात गोरवां. 20 गायो मेल्यो म्हणून गांवकारांचो बोवाळ. गायांक माकड तापाचो लोकांक दुबाव. वेटनरी ऑफिसराच्या राज्याक खबरूच ना. काँग्रेसीन घाले अपात्रता याचिके आड विश्वजीत राणेची हायकोर्टात हरकत. विश्वजीत म्हणटा काँग्रेसीन पयली वचपाची सभापती कडेन. कोर्टाची सभापती प्रथम सभापतीक नोटीस. आनी 19वी राज्य एक्वाटिक सर्त कांपालार सुरू. टॉप स्विमरांक राष्ट्रीय पांवड्यार करतले सिलेक्ट. कुडचडे सावड्ड्या कोसळिल्ल्या पुला भोवतणची सोद मोहीम 24 वरांनी बंद केली. मिसिंग कंप्लेनी आयल्यारूच मोहीम परत चालू जातली. न्हय 3 बॉडी मेळ्ळ्यो. मेळ्ळ्या ती 3री बॉडी जीव दिल्ल्या तरणाट्याची म्हणून कळ्ळ्या. नांव बसय्या उर्फ संतोष वंडल. 26 वर्साचो, रावपी काकोड्या, सासणावाडीत. ताकाच पळोवंक लोकांनी गर्दी केल्ले कडेन पूल पेचान कोसळ्ळो. एनडीआरएफ, कोस्टल पुलीस आनी दृश्टीन सोद मोहीम सध्या बंद केल्या. ब्रेस्तारा कुडचडे सावड्ड्या पोन्नो पूल कोसळ्ळो. पुलाचेर 51 लोक आशिल्ले. ही पळयात ह्या पुलाची हवेंतल्यान ड्रोन व्हिज्युअल्स. पडिल्ल्या पुलाचो आवाठ आनी थंयची परिस्थिती स्पश्ट कळटा. पडिल्लो पूल स्पश्ट दिसता. कोसळ्ळा तो पुलाचो भाग देगेक तेंकूनच म्हूण कांय जाण उदकांत पडटा पडटा वयर येवंक पावले. दुसऱ्या दिसा सकाळ फुडें एनडीआरएफ, दृश्टीचे लायफगार्ड, गोंय कोस्टल पुलीस, नेव्ही, फायर ब्रिगेड सगळे सोद मोहिमेक लागले. सुवातेर पुलिसूय आशिल्ले. ब्रेस्तारा राती जाल्ले सोद मोहिमेंत 2 बॉडी मेळिल्ल्यो. आज दुसरे दिसा 3री बॉडी मेळ्ळी. जीव दिला म्हूण ताका पळोवपाक लोक पुलार गेल्ले आनी उपरांत पूल कोसळिल्लो त्या बसय्या उर्फ संतोष वंडलाची ही 3री कूड. तो 26 वर्सांचो. रावपी सासणावाडी, काकोडा, कुडचडे. कोणाच्यो वा फामिलींच्यो क्लेम येवंक नाशिल्ल्यान सरकारान सोद मोहीम सध्या बंद केल्या. गरज पडली जाल्यार परत मोहीम चालू करतले म्हूण केपेंचो उपजिल्लोधिकारी प्रशांत शिरोडकारान सांगलें. राती आमी 2 बॉडी रिकवर केल्ल्यो आनी आज सकाळी आमचे रेस्क्यू ऑपरेशन परत सुरू जालें. आनी सकाळचे आमचे नेव्हीचे, कोस्टल पुलीस आनी फायर ब्रिगेडवाले आनी आमचे एनडीआरएफ जे 1.5 वरांचेर येवन तांणी आपले सगळे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केले. तांची जे पाणबुडी आशिल्ली तांणी भितर वचून सगळ्याक उदकान वचून पळयले की आनी खंय बॉडी आसा काय म्हणून. आतां सगळे हे करतकीर तांकां 5 वरांचेर तांणी जी सुसायड केल्ली पळय ती बॉडी तांकां मेळ्ळी. आनी ती आतां आमी आमचे मॉर्गान धाडून दिल्या. आतां हे जे आसा रेस्क्यू ऑपरेशन आमी आतां सद्याक थांबयता. कित्याक आतां अशी पॉसिबिलिटी ना की आनी कितें बॉडी आसत म्हणून. आनी जे रेस्क्यू टीम आसा पळय ज्या जाग्यार जे घडले त्या जाग्यार सगळ्यात एक्सटेन्सिव्ह सर्च तांणी केल्लो आसा. आनी भरती आनी सुकी आयिल्ले कारणान
ते बॉडी एखादी पयसूय वचू शकता, एखादी वेळ तुमची एखादी बॉडी मेळूंकूय शकता. ती आमी मेळ्ळी जाल्यार ते आमचे रेस्क्यू ऑपरेशन फाल्यां चालू दवरून. आनी कोण मिसिंग रिपोर्ट आशिल्लो? आनी काय मिसिंग? आमी सगळे एक सांगी आनी कुडचरे पोलीस स्टेशनाक सगळे कन्फर्म केले की थंय एखादी मिसिंग कंप्लेन आसा काय म्हणून कोणी साडला बी म्हणून कळयलें का म्हणून. तशें कांयच तांचे कडेन एकय मिसिंग कंप्लेन येवना आजूच पर्यंत. एखादी आयले जाल्यार तेमी टेक केयर. Just now at around 17 hours, we have retrieved one more body by Goa Coastal Police by name Basaya Santosh Vandal, age 26 years. He is a resident of Kakura Kutsari side. And I think this body is from the who has suicide, no? That body. आता मेरेन ज्यो 3 बॉडी मेळ्ळ्यात ते हे बसय्या उर्फ संतोष वंडर, रावपी सासनावाडी काकोडा कुडचडेचो. अजित प्रकाश एक्का, रावपी सावड्डेचो मात मूळ झारखंडचो. बसवराज मलानवर, सध्या रावपी सांगेचो. इतले मजगती मंत्री विजयान हॉस्पिसियोत वचून जखमींची वासपूस केली. तो गलगलाक आयिल्लो उरिल्लो पूल मोडपाक जाय म्हूण तो उलयला. सरकार जखमी जाल्ल्यांक आदार दितले, तशेंच कोण बुडून सोंपला तांच्या फामिलींक आदार मेळटलो म्हूण ताणें उतर दिलां. Decommissioned bridge, which is not in use. तो बंद केल्लो ब्रिज. हे बंद केल्ल्या ब्रिजाचेर जे लोकांनी आपले इन्क्विजिटिवनेसा खातीर वयर गेले ताचेर तो पडलो. अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट आतां नेवी हेलिकॉप्टर, नेवी डायवर्स आतां सगळे थंय चालू आहा तांचे. जाता तितल्या लोकांक साल्वार केल्ले आहा अशें दिसता. सरकाराक लिसांव अशेंच जावंक शकता की जें कितें डिकमिशन केलां हाजे फुडें तें डिसमेंटल करूंक जाय. पूण पब्लिकाकूय एक मातशें आतां अलर्टनेस आसपाची गरज आहा की जो ब्रिज वीच इज बॅरिकेडेड, वीच इज नॉट इन यूज, तो जर वापरलो जाल्यार कितें जावंक शकता. द होल इट्स अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट, बट इट हॅज हॅपन्ड. नाव वी हॅव टू सपोर्ट द पीपल हू आर इंजर्ड. पूल पडला तेन्ना पुलाचेर 50 लोक आशिल्ले म्हूण प्रत्येक जाणटे सुवातेवेलो सांगता. साल्वार जाल्ले जखमी तेच उलयतात. बॉडी मात आतां मेरेन 3च मेळ्ळ्यात. सरकाराच्या कोतान क्लेम येना तो मेरेन आनीक कोण बुडला म्हणपाक आदार ना. म्हणजे सरकारी कोतान सध्या तरी सोद मोहीम गुटलायल्यात जमा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जीएसटी कावन्सिलान हॉटेल्स, ट्रान्सपोर्ट आनी एंटरटेनमेंट वाठाराक जीएसटीचे रेट आनी स्लॅब थारायले. शिक्षण, आरोग्य वाठार जीएसटींतल्यान कडेक. नॉन एसी रेस्टॉरंटाक 12%, एसी रेस्टॉरंटाक 18%, जाल्यार लक्झरी हॉटेल्स, गॅम्बलिंग, सिनेमांक 28% स्लॅबांत घाल्यात. ट्रान्सपोर्टाक 5% जीएसटी. 3 जुनाक कावन्सिलाची फुडली बसका जातली. 1 जुलैसावन जीएसटी चालीक लागता. श्रीनगरात कावन्सिलाची 2 दिसांची बसका जाली. ते उपरांत अर्थमंत्री अरुण जेटलीन जीएसटीच्या रेटींची घोषणा केली. There are some transport services like services in the railways in the lowest categories which are exempted. Goods transport, road transport, air transport and air conditioned railway transport, these have been kept in 5% category, a lower category. Those with a turnover of 50 lakhs or below can go in for a composition at 5%. The service tax on non-air conditioned restaurants will be 12%. On air conditioned and those with liquor licenses will be 18%, the standard rate. And those which are located in 5-star hotels will have the same service tax as is applicable to the 5-star hotels itself. Similarly, hotels and lodges, those with a tariff of below 1,000 rupees are exempted. And the luxury hotels, the 5-star hotels above that will be 28%. Now a uniform rate of GST will be 12%, but with all kinds of input credits. That is in the goods category, those 6 categories which had still to be decided. We need a little more time for discussions. So we have fixed the 15th meeting at New Delhi
on 3rd of June. And hopefully these decisions will be able to take on the 3rd June meeting itself. Which are the services that will fall in 28% slab besides the 5-star hotels? There are actually 5 categories. One, of course, I've said is the hotel related, gambling related, race club, betting, and cinema, because entertainment tax has been merged with the service tax. So cinema halls today have been charging service tax for the cinema sector, plus the entertainment tax, which varies from state to state. In some states it is 45% and 100% also. Now that will get merged into the GST. So current rate today is actually much higher if you total the entertainment tax and the service tax. घेऊया एक ब्रेक.